दीन ढवळीकरान पयलीं चिंतपा जाय की तेगेलो जो लापीट आहा तेजे बारा आहा तो जो आमदार आहा तो लापीट तेजे बारा आहा काय ते पयलीं तेणें सांगपा जाय. काँग्रेसी बारा आहा तो एमजी बारा आहा वो बीजेपी बारा आहा ते खबर आहा तो मिलो आहा ते खबर आहा की आतां हे लोकसभेचे दक्षिण गोंयांत आमी जिखता म्हणून आनी जिखोन तेजी कुर्सी ती वयता म्हणून. आणि ताजो दुसरो आमदार तूं पळय मरे तो खंय आहा, तो ताजे बरोबर आहा काय बीजेपी बरोबर आहा हेच कळना. सगळ्यात पयलीं ते युरीक सांगूंक सोदता हांव, तो जे उलयता पळय तेणी एक्चुअली पयलीं म्हटल्यार आमचे पयलींच लोक चाळवतात कितें अशें जालें. पेडणेकर आमचे कशे जर त्यांच्या आमदाराक जेव्हा त्यांच्या सरपंचाक पंचाक खंयच्याय लिडराक कोणी कितें म्हटलें जाल्यार पयलीं तेंचे भडकतात. सो ताका इतलेंच सांगूंक सोदतात ताका पेडण्यांनूय प्रचार करपाक येवपाक जाय. सो तेणी सांबाळून येवचो, कित्याक तो जर जेन्ना कोणाचेर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आहा तेचेर कितें उलयता आनी टिका करतात तेन्ना सांबाळून रिस्पेक्टफुली करतात. नो डावट पॉलिटिक्सान टिका करपाकूच जाय नाजाल्यार पॉलिटिक्स न्हू तें, पूण ते जे शब्द वापरतात ते शब्द सांबाळून तेणी वापरची गरज आहा. म्हाका दिसता तेची बुद्धी आहा ती भ्रश्ट जाल्ली आहा, कित्याक पयलींच तेचे आसलेले आमदार आहा ते पळोवन गेले. खंय तरी फ्लूक कशें ताका ते ऑपोजिशन लिडर म्हणून मेळ्ळा, कित्याक काँग्रेसीन ऑपोजिशन लिडर सुद्दां रावपाक रेडी नासले कोण. तशेंच बापायच्या जिवाचेर हे आपूण आमदार जाले, ताका खरी कापासतात आहा जाल्यार त्याच कॉन्स्टिट्युन्सींत तेणी इंडिपेंडंट म्हणून लढून दाखोवचें आनी मागीर दुसऱ्यांचेर टिका करची. एकूच लास्ट ताका सांगूंक सोदता, जेन्ना तोंड उगडटाय तेन्ना तोंड सांबाळून उगड. जेन्ना जिताचें तोंड उगडटलें पळय तेन्ना ताका नाका जातलें तेच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन रावपाक. इतलेंच सांगूंक जाय. दुसरें अमित पाडकराक काय व्हडलेशें काय, कित्याक तेच्या बाबड्याचें म्हाका एकदां चुरचुरे दिसता. तो बाबडो पोट तिडकीन खरेंच वावरता आपल्या पक्षा खातीर, पूण तेचो पक्ष खंय व्हांवला तो तेकाच खबर ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.